फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळं सगळे कसे आहे तुम्ही? सगळं तू सगळे बरं आहे म्हणून आणि आम्ही ह्या बरं. आणि आता तुझं सकाळी झाले 9:30 आणि आम्हा शॉप येलो हा आमगे मारेगाव हॉस्पिटल येलो हा होते सध्या. आणि किती येलो आता तुमका काय सांगता सो आता वयता भितर आणि मागीर सांगा तुमका किती येलो. सो थोड्या कडे पण लागतल्या वयचो सो थोड्या कमी कळपा जाय जाल्यार एंडींग पासून गाइस फायनली आता हॉस्पिटल किती येलो तर तुम्ही सांगता. फायनली आज झालो किती तो म्हटलं किती ॲक्च्युली नियरली बाबी हॉस्पिटल आलेले आणि आता एक लागून सकाळचा गेलो. सो फायनली आता टाईम होते तुमच्याकडे दिसते बदल 1:15 झाली आणि ॲक्च्युली आपली पप्पा आमचं झालं 15 मिनटं झाले 15-20 मिनटं झाले आमचं झालं आणि आता पप्पा सगळ्यात सगळ्यांनी दिसायला गेला आणि आता सो आज दुसरं काहीच दीस आमच्या गेलो आणि ते हे झाला तीन ते 3 झाला आम गेले. सो आणि ॲक्च्युली झाला तो किती झाला आणि बाप झाला. सो सगळ्या होता गेला बालो बाप झाला आणि आता सध्या हॉस्पिटलाक आहे. सो आता सध्या बाबा विचारलो आणि आता मी तेका रावताय. सो ते येल म्हटली मागीर वयचो ते आणि मागीर मुखार तुमकां ब्लॉग मुखार तुमकां सांगो जाल्यार आज सारको आज दीस अच्छा डैडी बिजी है. काय करते रे? आता आम्ही ते घराक येयले आणि आता ते लायता सगळे ॲक्च्युली पहिलं वाहन एक पाट लायलेले आता मला येला मोड जाता ॲक्च्युली सगळे बॅन आहे पट एक दीस एन्जॉयमेंट हांव लायक ते ॲक्च्युली सगळे लायल्या मी पोलिसीन वता जायदार कडे बॅन केलो आहे पण हांव लायता लायक एन्जॉयमेंट मिन्स एक खुशाल काय दीस व्हडलो. कितू तो कितू जाता आणि कितू जायना ते म्हाका खबर नाही. 2 पडला बाबा ते लाकूड सायडी काढूच बेटर. लाकूड सायडी काढला तेजेत होता. गेले पहिले
उज पेटत उदक घेन यो हस एक एक उर होत ना चोय उदड काय सामक ट्रीप पडली उदक मारू पडा आता वचोय जेसी कुमार हॅलो हॅलो केशा गो हांवें गेलो कॉंग्रेच्युलेशन्स मामा हांवें गेलो जाय दिसान आज ब्लॉग स्टार्ट केला 3 दिसांनी 4-5 सुम्मांचा पण स्टार्ट केलेलो कोणाचे फाटल्यान काडून फोन आसा तो व्हिडिओ व्हडलो जावन ना म्हूण हांवें आनी अशें एडिट करून घालूंक पयला सो तो ज्या ते घालून एक होता आनी आज हांव येयलो आहा सद्या हॉस्पिटल आयिल्लो आहा तेका घेवन मुगेले बाबीचें हॉस्पिटल आयिल्लो आहा तेगे मातशें तें चुकपा लागून आनी आतां सद्या ते सावळे रावता हिंगा सावळे आहा ते कॉलेजी कडेन हे कॉलेजी खबर आसता तुमकां हिंगा सावळे रावलो ते आनी हांव घेना आहा आमगेली हे फरारी घेना हांव सद्या आनी सारकी गोरमे जात घे चल्ल्या आवय म्हजे देवा सो सद्या थिंगा तेका पावोन हिंगा बसोन आहा आनी ते येयले म्हणटरी मागीर तेका जाल म्हणटरी ते फोन करता म्हाका मागीर घेवपाचें वचपाचें घरा आनी मागीर मुखार दाखयता तुमकां आयचे आज काडया मातशें ब्लॉग चोय आशी जात ते सो तेगे थिंग जालो ना सो तेका लागून आतां हांव येयलो आहा चाय आतां चाय घेयला पुरी चोय कितून मोटे त्यो पुरी आनी चणा मसाला घेयल्या सो तेका टायम आहा भरपूर तेका लागून चाय येयलो म्हज्या पोटाक सामकी भूक लागली आतां छातो आनी मागीर वयता सद्या ते च्या बी पीन आतां उडयलो आनी आतां थिंगा आडफोण आहलो आनी म्हाका सारकी तुमी बेजार येयलो आतां टायम जाली 12:15 जाले पूण आजून जालो ना म्हाका सारकी न्हीद पडटा आनी हांव कशें करून न्हिदोना आतां गाडया सद्या गाडया तूं आहा न्हिदोन अशें करून पांय वयर का सा बेजार येयलो आहा म्हाका आतां आनी एक सायड साक गरमी जाता ते डोरूय ओपन दवरलो आहा हे सायडीन ते सायडीन विंडो ओपन आहा पूण टेरॅसा बसून गरम जाता सामकें आवय केन्ना जाता काय बेगीन जाल्या पुरो सो आतां तो टायम जाले 11 आनी हांव तुमकां सांगलोच आज राती 11 जाले हांव थिंगसा येयलो हॉस्पिटलासान येयलो हांव अरावंड 1 पावलो हांव घरा आनी हांव सोमतो न्हिदलो आनी हांवें काय केलो ना म्हाका एसले न्हीद पडटाली तुका थिंगा सांगलोच म्हाका न्हीद पड सोमतो न्हिदलो आनी आतां उठोन वचोन खेळपाक गेला आनी आतां येयला आनी आतां हांव जेवपा येयला आनी आज ते जेवपा आहा आमगेलें शीत आतां मोटोलें कितें काय म्हण हें आमगेलें हाऱ्याचें मांस आनी ते वेल्ल्यो फ्राय केले आतां म्हणटा वेल्ल्यो कितें जालें काय म्हण ते एक्चुली हांव तांकां 7 तोरात करूंक लायता म्हाका 7 तोरात लायक सो तेका लागून त्यो आमगेले ती म्हाका स्पेशल करताय सायडीन ना जाल्यार मागीर तांकां तसोन पडटाय तेका लागून सो आतां हांव पयलीं जेयता आनी मागीर मेळटा सो ते आतां जेवन बी येयलो आनी आतां सोमतें न्हिदपाचें आनी टायम जाली 11:30 जाली आनी हालचें या मागीर आनी हो व्हिडिओ हिंगा खबर करता हांव चलो तुमकां व्हिडिओ लायक जाला आसा म्हूण आनी जर तुमकां आमगेलो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कर आनी म्हाज्या चॅनलाक येयना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कर सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट.